you regret your tone, but you stand by your action. No, I Are stand. you still maintaining that? I stand by my action. See, you must understand two things. Today I am having this head on with you because हो जो विषय जो हा वो पॉलिटिकल मॅच फिक्सिंगाचो विषय जाल्लो आसा. कसो? विरोधी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी आणि आमचे इन्स्टिट्यूशनाची सँटिटी मेंटेन करपाक not to allow politics to creep into a premium institution like Goa Medical College, I thought it is appropriate for me and you to have this chat now. And it is important to have this chat because गोंयचे लोकांक कळोंक जाय की विश्वेश राणेचे भितर इगो बिगो काय ना. हांव जन्मांतल्यान जन्मला तेन्नाच्यान म्हाजे वडील मंत्री आशिल्ले. जाय ते काम करून आमी वयर सरले. आमी काम करताय आनी गरिबाचे चुली पर्यंत वचून आमी पळयता परिस्थिती लोकांची कितें आनी लोकांची सेवा करपाचो हो उद्देशान इतले वर्सां आमी काम केलें. आनी पेशंटाक आयज डॉक्टर राजेश पाटील असो काय डॉक्टर उदय काकोडकर असो आयज ते इतले सिनियर डॉक्टर ते म्हाजे बरोबर काम करता. पण त्या दिसा आनी त्याच CMO बद्दल जाय ते लोकांची कंप्लेन्यो केन्ना केन्ना येता. एक कॅज्युअलिटीचे इश्यूज आसता. आमी उलयता केन्ना केन्ना चर्चा करता की बऱ्यापैकी कॅज्युअलिटी चलपाक जाय. केन्ना केन्ना लिमिटेशन्स आसता आनी आमचे डॉक्टर ते लिमिटेशना भितर काम करचें पडटा. आनी काल हांव जेन्ना थंय गेल्लो तेन्ना एक पेशंटाक पळोवपाक हांव डॉक्टर राजेश पाटील बरोबरूच आशिल्लो. आनी तेन्ना जेन्ना हांव थंय गेला एकट्या प्रेस तुमचेच मिडियाचो एकटो विलास माडिकाचे मदर इन लॉचे विशय आशिल्लो आनी ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की आपल्याक भरपूर वायट ट्रिटमेंट गावलें म्हणून हांव कॅज्युअलिटीन पावलो. नाजाल्यार हांव गाडयेन बसून भायर घरा वचपाचो आशिल्लो. आय थिंक दीस होल इश्यू हॅज चर्न्ड इन टू अ डिफरंट कायंड ऑफ अ सिनारियो बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल. अशें ना की हांव केन्ना लूज माय कूल एंड दॅट्स नॉट माय कप. आय वॉज कॉल्ड अर्लियर एंग्री यंग मॅन बट आय एम नॉट नो लॉंगर angry and I am no longer in a mood to lose my cool on anybody, and especially the doctors. जेन्ना पेशंटाचो जेन्ना पेशंटाचो विशय आयलो आनी जेन्ना म्हाका सांगलें गेलें की पेशंटाक इंजेक्शन पेन आशिल्लो आनी ताका पेशंटाक ट्रिटमेंट गावंक ना, समवेर आय थिंक इट स्पार्क्ड ऑफ समथींग इन मी.